मास्तिमाळासून किल्ल्यार जो शॉर्टकट रस्तो वयता तो रस्तो एकदम लोकां खातीर धोकादायक जाल्लो आसा। हांगा जणू एक्सिडेंटाची मालिका चालूच आसा। हांगा जायत्या लोकांचे बळी गेल्ले आसात। आज एक लोडेड ट्रक वयल्यान जे मास्तिमाळा कडल्यान नवोदया कडल्यान सकयल देंवतालो तेन्ना तेजो ताब सुटलो आनी तो ट्रक निराकार देवालयाच्या जे संरक्षक भिंत आशिल्ली त्यो मोडून भितर पावलो। अशी लोक म्हणटात, थळावे लोक म्हणटात की त्या एक्सिडेंटाची मालिका हांगा चालूच आसा आनी लोकांचें म्हणणें आसा की तो रस्तो जो आसा तो टेम्पररी केल्लो आनी त्या रस्त्याक म्युनिसिपालिटीन डांबरीकरण केल्लें। हो रस्तो मोठ्या वाहतुका खातीर बंद करचो अशी लोकल लोकांची मागणी आसा। 23 तारखेर इतल्या देव येवपा आसले म्हणटरीच आमी साफ सफाई करपाक येता। पयलीं 2 दीस फुडें कोणी हाडून गाडी मारून तें बांदता। काम इनकम्प्लीट आसतना आज परत गाडी पडली। हांगा कितले एक्सिडेंट जाले हेज्या पयलीं अशें? 6 एक्सिडेंट जाला हिंगा आनी एक आत्तां पयलीं हें जालात। 3 इंजर्ड आसले, अजून खाक्यांगान भोंवतात। म्हळ्यार कोणाले बळी सुद्दां गेले हांगा? हय, एक बळी गेलो। पूण वयल्यान प्रॉब्लेम कितें जाता एक्झॅक्टली? प्रॉब्लेम म्हळ्यार कितें, तो चडाव चड उंच आसा आनी खबर नासले कोणी नवीन येयले न्हू तांकां ह्या रोडा अंदाज ना। गांवचे कोणी आहले ते तांकां खबर। वयल्यान डीप आसा आनी हांगा शार्प टर्न आसा सकयल। चड हें आसा, टर्न आसा, मागीर टर्न येयना। टर्न येयना आनी येवच्यान गाडी एक पाट क्रॉस आसा तांकां झुपकून हें बी येयना। फुड्यान एक कंपाउंड फुडें तेकोन आसल्यान तेमगे काव येयना। काव येयना। आतां ह्या गाडये कितें जालें आज? ह्या गाडये अशें जालें म्हळ्यार तो बिन वळखीचो आनी गाडी केन्ना चलयनासलो मनीस। तो हें फेल जालें म्हूण सांगू, तेका ह्या रोडा अंदाज ना। पयलीं पाटी येयलो म्हूण सांगता तो आपूण, आनी इतल्यान कोण आड येयलो आपल्यान अशी मारून घेयली ती येयली ना अशें बी म्हणटा तो। पूण तें कारण न्हू तेका अंदाज नासल्यान तो येवपा येयीत रावलो आनी जप्प करून हतींग तें हें दामतरी तेजो हें घेयलें ना, ब्रेक मारतरी आनी ती डायरेक्ट येनींग पडली। मातशी 7-8 मिनटां चुकल्यार दोग जाण हें जावन वयताले आशिल्ले। हय, हे घालताले थिंगा आनी तें पेंट करपाक। आतां हें दुरी जी आसता देवालयाची न्ही, हें बुरशें दिसता म्हूण आतां देव येच पयलीं तांकां ह्या फ्लोरार पेंट मारपा म्हूण सकाळ फुडें हाडला। हे परत एक्सिडेंट जायत गव्हर्मेंटान रोडाचेर कितें तरी हें करून बंद करपाक हें घेवपाची। खंयचो रोड म्हणटा ते? मास्तिमाळासून किल्ला येता तो? हें नवोदया काडून येवच्यान डावन आसता तो रोड बंद करपा म्हणटा तुमी? बंद केला बरो आसलो म्हाका दिसता, कित्याक खूब फाल्यां सकाळीं हिंगा लोक ना जाले, पूण आतां हिंगा दाट देव येता दाट लोक बसतले, नाटकां दाट लोक बसतले। अशी जर व्हडली एक परतोन येयली तर हिंग कितली हें पडत म्हूण सांगूं जायना। मोडी काडूंक जायना इतली बडी पडटल्यो एक परतोन येयल्यार। समजा सांगता कितले पावणे बिवणे सगळे लोक रावताय, फाल्यां देव येतरी अशी दाट लोक रावतले। वयल्यान कोणा हें उरला मुळार रोडच बंद करून उडयलो बरो आसलो। तो एक्सिडेंट जाला पळय तो आतां नवत न्ही, हो रोड निराकार देवूळ तें नवोदय म्हणल्यार आसा। हो सामको सारकी शार्प सकयल देंवती आसा। ही खूब फावट एक्सिडेंट जालात आनी लोक मेला, बळी गेल्ले आसात। आनी नाटकां तशीं हांगा 5-5 नाटकां जाता ह्या देवाची। फाल्यां हें बी भशेन मोठी हानी जावची न्ही हांगा। ह्या खातीर हो मागीर सरकारान ह्या लोकांची मागणी आसा त्या प्रमाणे रोड बंद करचो। खरो गरजेचो रोड न्ही हो। आनी नवी कोण येता भोंवपा पळय तांच्या रोडाचो अंदाज ना, जावं असली गाडी घेता व्हडली कोणी तांकां अंदाज ना। गांवच्या लोकांक व्हडलो प्रॉब्लेम ना, गांवच्या लोकांक स्लो सो मुखार टर्न आहा खबर आहा तांकां बरोच ना, कंट्रोल गाडी जायना। खूब एक्सिडेंट जाला हांगा, मोठे मेजर जाला बारीक जाला म्हणजे आनी व्हडली जावची न्ही। नाटक जाता तेन्ना हांगा वयल्यान गाडी खंय आयली ब्रेक लागला कितें जातलें फाल्यां? जातकर बाबा मोठो वाड्याच्या आतां सरकारान ह्या लोकांली मागणी आसा त्या प्रमाणे रोड बंद करचो। गरजेन न्ही, लोक मेला हांगा। नवोदया कडल्यान निराकार हें देवूळ इतल्याच व्हडलें काय ना, तो 100-200 मिटरां भितर 100-150 मिटर तो रोड बंद केल्यार फुडें वचूंक जावचें ना। कोणाकच गरजे रोड आसना जाल्यार कोण चलून येवं शकता। आनी हो देवालयाच्या पालखी व्हरपा रोड केल्लो, फातर त्रास जाता म्हणून पयलीं हो पालखी देंवोवपा खातीर म्हणून रोड केल्लो नगरपालिकेन। आतां कोणाले बोवाळ जावपा ना बाबा, एक अडचण जाल्यार जावपा ना। हें गांवच्या लोकांक विनंती आसा। येतना वता लोक रोडा वता पळय तेन्नाय एक्सिडेंट जावं शकता। कोणाकच सादोशे रोड जाल्ल्यान ब्रीज जाल्ल्यान सगळे लोक गावडे वता, केन्ना कितेंय जावं शकता। जातकर सरकारान हें करचें न्ही, पूण पयलींच हें घेवचें, दखल घेवचें दिसता।